आमच्या भारत देशात बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे खरेंच गरजेचें आसा। भारत देशानूच न्हू ती सरप्रायज जातली आमच्या गोंयांत प्रत्येक 1000 दादल्या फाटल्यान जावं प्रत्येक 1000 मेल चायल्ड जावं जे भुरगे आसता तेज्या फाटल्यान आयज जो लास्ट 10 वर्सांचो रेशो काडलो जाल्यार कितलो आसा 925 किलो तरी आसा। ही दिसता तितली सादी गोश्ट न्हू, हेजे खुबशे विपरीत परिणाम जातले। हे अशें कित्याक जाता आनी ते प्रत्येकान विचार करपाक जाय। आमी म्हणटा कितें गोवा इज अ मॉडर्न स्टेट जाल्यार इनफॅक्ट केरला सारकिल्ल्याचें उदाहरण घेवपाक जाय। थंयसर प्रत्येक 1000 फाटल्यान 1000 चेडे जाले जाल्यार 1017 चेडवां जल्माक येता। हे आमच्या गोंयांत केन्ना रेप्लिकेट जातले? एटलिस्ट तो सेक्स रेशो आसा पळय तो इम्प्रूव जावपाक जाय आनी हेका लागून गव्हर्मेंटाचे खूब एफर्ट्स आसा, गव्हर्मेंट एफर्ट्स घेता। These programs aims at saving the girl child and to educate her. In order to give wide publicity for this program, the government has taken the initiative to do poster competitions, rangoli competitions, and different themes of Beti Bachao, Beti Padhao. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।